आमचे ते मस्त टॅलंट आसोंक पुरो, नवरो चड शिकिल्लो जावंक पुरो, बायल उणी शिकिल्ली जावंक पुरो, पूण दोगांनी सहकार दिना जाल्यार कुटुंब चलना. कुटुंबाक आसचे कश्ट ते दळाई आसले आतां हे आसात. आनी हे कशें जियोवचें थंयसर थोडी सुत्रां दिल्यात. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगा जमल्ल्या आमकां समेस्तांक देवान आपयलां आनी आमकां आमच्या आमच्या तांकी प्रमाणे देवान ताची देणी दिल्या खंडीत जावन. आनी आमचें आपोवणी जावन आसात 80% लायक निंगी चडच म्हणयत. मागीर थोडेच धर्म भयणी आनी याजाक थोडी जावंक पुरो अवकार. आनी अशें वेगवेगळी आपोवणी इगर्ज मातेंत देवान दिल्यान. आनी त्या देखून आमी ही सर आपोवणी जर आमचेच पासत उपयोग करन बसले हांव तर, आनी ताच्या मुखांतर देवाचें योजन आमी समजून हांव तर, समाजेंत आमच्या जिवितांत जावं दी या हेरांच्या जिवितांत जावं दी, कुटुंबांत जावं दी, अभिवृद्धी जायना, वाडावळ जायना. तुमकां एक बरो दाखलो दिवंक हांव आशेतां. ऑक्टोबर 2015 2015 इसवेंत पापा फ्रांसिसान एका कुटुंबाक न्हय, एका गोव बायलांक थंयसर सांतीन म्हूण पासारले. झेली गेरीन आनी लुईस मार्टीन म्हणून हांकां. हांच्या जिविता विशयान आमी पळयल्यार दोगांय धर्मीक जावंक आशेतालीं. तो याजाक जावंक आशेतालो आनी झेली एक धार्मीक भयण जावंक आशेताली. पूण तांकां समजलें तांच्या वडिलां मुखांतर तांकां तें आपोवणें ना म्हणून. त्या देखून एक दीस झेली गेरीन मागता, तिची भयण ही एक कॉन्वेंटान सिस्टर जावन आसली, त्या देखून ती मागता, म्हज्या भयणी बरी तुजी पोतीन जावंक म्हाका आपोवणें ना, पूण त्या देखून तूं कितें कर, म्हाका मस्त भुरग्याची आवय कर आनी हें म्हाका दिल्लें आपोवणें हांवें बऱ्या तरान पाळोवंक म्हाका कुरपा दी म्हूण ती मागता. आनी ती आपलें आपोवणें समजता. आनी अशें लुईस मार्टिनी तशेंच आपणाक आपोवणें याजाक जावंक आपोवणें ना म्हूण समजल्लो खाजरी जिवीत वेंग मारता आनी तोय समजता संपूर्ण तरान. त्या देखून आमकां तें आपोवणें मेळ्ळां, आमी स्विकार करता आसतना आमी समजून घे जाय ताचे विशयांत कसल्यो जबाबदारी आमकां आसात आनी कशें हांवें ही जबाबदारी पाळयेत आनी म्हजें कुटुंब हांवें बांदयेत आनी समाजाक एक आदर्श कुटुंब जावन देख दिवयेत आनी क्रिस्ती मौल्यांक म्हज्या कुटुंबा मुखांतर हांवें साक्ष दिवयेत म्हणून. तांचें जिवीत आनी आमचें जिवीत वेगळें म्हूण सांगना हांव. ती त्या काळार जियेली आनी आमी आतां जियेता म्हणून. कुटुंबाक आसचे कश्ट ते दळाई आसले आतां हें आसले आतां हें आसात. आनी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या कश्टामध्ये आनवारामध्ये आपणाक मेळिल्लें आपोवणें धैर्यान आनी संपूर्ण भावार्थान तांणी स्विकार केलें आनी ती संपूर्ण प्रमाण जबाबदारी घेवन जियोंक प्रयत्न केले. देखून तांकां सांतीन म्हूण पासारलां. आनी त्या देखून आयच्या पयल्या वचपान सान पावल सांगता, देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जिणी जियेया म्हणून पयलेंच. आनी हें कशें जियोवचें थंयसर थोडी सुत्रां दिल्यात आयच्या पयल्या वचपान. सदांच ल्हानवीक, बळी आनी सोंसणीक जावन जियोवचें. ल्हानवीक म्हळ्यार खालतें जावचें एकामेका मुखार. आमचें तें मस्त टॅलंट आसोंक पुरो, नवरो चड शिकिल्लो जावंक पुरो, बायल उणी शिकिल्ली जावंक पुरो, पूण दोगांनी सहकार दिना जाल्यार कुटुंब चलना. त्या देखून कोणें चड शिकला ताणें खालतें जावचें. कशें आमचो स्वामी देव जावन आसलो जाल्यारय देवाच्या समासंपणाक तो लब्धवंक ना, भागर खालतो जालो आनी ताणें मनशाचें रूप घेतलें. तशें आमी पयल्यान पयलें ल्हानवीक जावचें, खालतें जावचें. कित्याक तें समासंपण म्हजे आनी तुजे मदें येजे तर आमी खालती जाय. कोण व्हड आसा ताणें ल्हान जावचें, कोण ल्हान आसा ताका एकच फावटी वाडोवंक जायना, व्हड जावंक जायना. त्या देखून कोण व्हड आसा ताणें ल्हान जावचें, खालतें जावचें. आनी बळें
बळे म्हळ्यार थंयसर थोडे फावटी सुखी घडतात. नो रिटॅलिएशन म्हणटात इंग्लिशान. म्हळ्यार हांवें फारीकपण घेवचें न्ही. बागार रागार रावण आसतना बोगसूचें. त्या देखून तिसरो गूण जावन आसा सोंसणीक. सोंसणीक म्हळ्यार सदांच बोगसोण्या दिवचो मनीस आनी तो देव मात्र. त्या देखून आमी त्या आमच्या बापा बरी जावंक आमकां आपोवणें पयल्यान पयलें. आमचें घर आमचें कुटुंब त्या दाळा मात्र त्या एकवटांत सोम्यान दिल्ल्या त्या एकवटांत रावोंक जाता. दुसऱ्यान थंयसर एकामेकाचें सोडून मोगान सुदासून व्हरचें. खंयच्या कुटुंबांत सोडून जायना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांव थंयसर एक जागळूर म्हणल्या जाग्यार आसतना एका मास्टराच्या घरा गेलो. सांजेचो वेळ तो. बायल बकरी भाजून आसली एक 7 वरां जाल्यान. आनी बकरी भाजून आसतना आमी बस सारतान देंवून सुमार एक 5 किलोमिटर चल्ले ताच्या घराक. अशें थंय पावल्या उपरांत म्हाका वाडलें तांणी. म्हाका बकरी दिली आनी मास्टराच्या प्लेटीन ती बकरी आसली. बकरी सगळीच करपल्ली आनी बायल थंयच्यान ताचे कडेन नन्नु क्षमिसी इवत्तू तप्पायतू म्हणून कन्नडान सांगता. आनी अशें सांगतना हांवें चिंतलें कालें जालें काय म्हणून. मागीर पळयतना सगळी बकरी करपल्ली, काळी काळी जाल्ली. ताणें बरें करून केली. ओगेत रावलो. हांवें मागीर विचारलें, तुवें ओगेत रावन बकरी केली सायबा, तुका कांय भोगोवं ना गे म्हणून. तो म्हणलो, सगळो दीस म्हज्या की चड ती कश्टल्या तोटांत जागो. हांव मास्टर, हांव थंयसर काम करतां. सगळ्या दीस तिणें गाद्यान काम केलां आज. आनी काम केल्या उपरांत येवन म्हजे पासून बकरी भाजल्या. सूख कोण आतां घडना. हांवें तर सुदारसून व्हरना जाल्यार म्हजें कुटुंब कशें चलचें म्हणलो. म्हाका दोळ्यान दुकां येतात. ही सत गजाल. अशें मोगाच्या भयणो, तो एक खालतो मनीस जाल्ल्यान ताणें सूख सुदारसूंक मोन केलें, घट्ट केलें. म्हजें कुटुंब बांदूंक घट्ट मोन केलें. पूण आमच्या घरांनी थोडे फावटी मीठ उणें जाल्यार, थोडी चायेक साकर उणी जाल्यार, या सुकीन इल्लेशें तिखशें जालां जाल्यार आमी दुरसतांव, पुरपुरतांव. अशें घर चलना मोगाच्या भाव भयणीनो. त्या देखून सांग पावल तेदळाच सांगता, सुखी घडतना सोडून जाता, सगळ्यांच्या घरान जाता. सुदारसून व्हरया म्हणून सांगता. सुदारसून व्हरना तर मोग आसना. आमी रागार रावून सांगात आसांव जाल्यार कोणात आसले बरी मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार सदांय म्हाका केंटसो मनीस, केंटची बायल म्हज्या मुखार आसा. म्हाका एस्केप जावंकी जायना. त्या देखून हांव कितें म्हणटा इंग्लिशान मिजेरी म्हणटात त्या कोणात जी येता. आनी आय इम्पोज मिजेरी ऑन अदर्स. कित्याक म्हाका तेंच जाला. त्या देखून सा पावल सांगता तिसऱ्यान, पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळिल्ल्या एकवट सांबाळा म्हणून. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळिल्लो एकवट तो काजारी जिवीत असो देवाच्या बेसावान. त्या देखून थंयसर हेजाक म्हणटा, जें देवान जोडी केलां तें मनशान मोडिनाये म्हणून. त्या देखून त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर मेळिल्लो तो एकवट तांणी सांबाळ्ळो आनी आमी सांबाळूंक आसा. आनी अशें सांबाळ्ळे वरवीं समाधान येता, कुटुंबांत शांती येता, कुटुंबांत बरेंपण येता आनी कुटुंब बरें फुलता, वाडता आनी भुरगीं बऱ्या समाधानान आसतात आनी वांटेली जातात कुटुंबांत बऱ्या रितीन. आनी ते हें कशें संपूर्ण करचें. थंयसर सा पावलो दुसऱ्यान सांगता 7:16 एफेसकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 4, बऱ्या तरान आमकां दिल्ली देणी वापरा म्हणून. त्या देखून देणी एकच लेख नात. थोड्यांक धर्मदुतांचे देणे, थोड्यांक गूण करचें देणे, वेगळी वेगळी देणी. तशेंच आमच्या कुटुंबांत देणी एकच लेख नात. पूण आमी कितें करता, भुरग्यान इंजिनियरच जायचे, भुरग्यान डॉक्टरच जायचे, भुरग्यान प्रोफेसरच जायचे. हट्ट धरता केदळ हट्ट धरता, लट्ट करून आमी मोडता भुरग्यांक, आवय बापायक, सगळ्यांक. आनी कुटुंबान समाधान ना. कित्याक मोडला न्ही. मोडल्या उपरांत तोंटे म्हणून तूं जियेवचें जायना. आनी त्या देखून मोगाच्या भयणो, आमी मोडचें न्हय, आमी बांदचें. त्या देखून एकवट गरजेचो. त्या देखून हो एकवट बांदूंक आमकां आसली देणी कितें म्हूण समजून घेवची आनी त्याच प्रमाणे ती वाडोवंक ताका प्रोत्साहन दिवचें. आनी झेली मेरीन आनी झेली गेरीन आनी लुईस मार्टिनाचें तेंच आसलें एक बरो गूण म्हळ्यार, लुईस मार्टीन फामाद वॉच मेकर जावन आसलो वॉच करच्यांत. तो
प्रवीण जावन आसलो आनी तशेंच ती लेस करच्यान आनी अशें तो कितें करतलो पळया, आपल्या बायलेक दुसरें कितें करूंक जायना, भुरगीं आसात घरा सांबाळीचे देखून ती घराच लेस करतले देखून आपणाच्या वाच्याच्या आंगडी तो दवरतालो आनी आपल्या बायलेक सपोर्ट दितालो. आनी अशें कुटुंबांत बरें जावंक एकामेकाच्या अभिवृद्धीक दोगांय वावुरतालीं. आनी त्या देखून बायबलांत बरयलां, एका बऱ्या स्त्रियेचो पोरमोळ खंय सिटीच्या गेटी म्हणसर पावता खंय. द फ्रॅग्रन्स ऑफ द गुड वुमन, गुड वायफ रिचस टू द सिटी गेट्स. ते वायफूत म्हूण सांगचें म्हणना, बऱ्या दादल्याचें तेच. एक बरो दादलो आसा, कुटुंब बरें सांबाळटा तर ताचो स्वाद पोरमोळ भायरी परजळटा आनी सांगतात कितलें बरें कुटुंब तें म्हणून. वय मोगाच्या भाव भयणो, त्या देखून आमकां दिल्ली देणी तें कितें म्हणून पळोवया आनी आमी अभिवृद्धी करया. आनी ती अभिवृद्धी डेव्हलपमेंट जाता आसतना आपापी म्हज्या शेजाऱ्याकी बरेंपण जाता आनी सगळ्यांक बरेंपण जाता. एक दाखलो पळयल्यार आमचें तें आसा, मोबायल आसा न्ही गे. पयले व्हडली व्हडली मोबायल आसली, ताच्या की पयले फोनां आसलीं. आमकां फोन घरा आयल्यार मात्र आमी आसल्यार फोनाच्या लागीं मात्र आमकां जातालें. पूण इन्वेन्शन वाडलें, अभिवृद्धी जाली, मोबायलां आयलीं. आतां आमच्या हातांत आमी आसले कडेच आमकां मनशाक पळोवंक जाता, मुखार आसले बरी आनी उलोवंक जाता. पळय अभिवृद्धी जाल्या. जर तो अभिवृद्धी करचो मनीस, इन्वेन्शन करचो मनीस वगेत बसुल्लो तर इतलें पुरो म्हणून ना. त्या देखून वी शूड बिकम इंडस्ट्रियस म्हणटात इंग्लिशान. आमी दिसान दीस आमी आनी कितें अभिवृद्धी करयेत म्हज्या जिवितांत, आळशी जावचें न्हय. त्या देखून मातेवाक देवान आपयता आसतना ताचे थंय पळयल्लो गूण जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार मातेव सुंकाकार जावन आसल्यान रोमाकारांचे आडळे ते इस्रायलान चलताले देखून सुंक कोणा पासत वसुली करतालो, रोमाकारां पासत. त्या देखून संवसारान ताका केणताले आनी थंयसर ताका समाधान नातलें. हर एकल्याचें आयकच आहे. टॅक्स काण घेतना आमी पुरपुरता, वय हांव मासले काण घेवंक बंदराक येतना 10 रुपये काण घेतना कितें काण येताय म्हणून आमी म्हणटा. वय मोगाच्या भाव भयणो, अशें एका टॅक्स कलेक्टराक या सुंकाकाराक थंयसर मान नातुल्लो आनी ताका खेणतले मात्र न्ही, तांच्या भुरग्या लागीं कोणी काजर जावंक आयकनातले. कित्याक वो रोमाकारांक सपोर्ट करता म्हणून. त्या देखून असल्या परिस्थितींत आसतनाय तो वगेत बसवना. सोडणं सोडया काम, कितलें प्रेशर, कितलें टेन्शन, सोडूं ना. बगार तो मेहनत करणं, आपणाच्या जिविताक कितें जाय तें घोळोवन आसुल्लो. वय पातकी म्हणून मानताले. त्या देखून जेजू ताकाच भेटोंक येता, ताकाच आपयता. ताणें ताका पळयलें, आचे ते वो बरो गूण आसा म्हणून. त्या देखून थंयसर सांगतात, माते उठलो आनी ताका फाटलाव करतना ताणें बाकीचे सगळे सांडले गई, पेन्न घाण्यान गेलो गई तो. ताका आसलें तालेंत, पेन्न म्हळ्यार ताका आसलें तालेंत. आनी तें तालेंत घेवन गेलो आनी हांवें कशें जेजूची शुभ वार्ता परगट येत म्हणून ताणें चिंतलें. आनी जेजूची काणी, जेजूच्या जिवितांत जाल्ली घटना आनी ताणें उलयल्लें उतर ताणें बुकांत बरयलें. आनी अशें आमकां जेजूची शुभ वर्तमान ताणें दिलें. वय मोगाच्या भयणो, ल्हानशें म्हटल्यार आमच्यान कितें करूंक जाता तें आमी करूंक प्रयत्न करया. आनी अशें आमच्या जिवितांत आनी हेरांच्या जिवितांत अभिवृद्धी जातली आनी बरेंपण येतलें. तेंच आमकां सोमेस्तांक देवाची कृपा आनी बोळ मेळो. आमचें तें आसलें देवाचें देणें आनी तशेंच टॅलंटां बऱ्या तरेन वापरून ताच्या मुखांत इगर्ज माता, तशेंच देवाचें राज्य बांदूंक कृपा आनी बोळ आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया. आमेन.